ताजे उपरांतचो जो इश्यू येता तो महाराष्ट्राक हाजो चड फायदो जातलो हो. म्हणजे जो फाटल्या दिसांनी वादय जालो, मुख्यमंत्र्यान थंय वचून प्रचारा वेळार सांगिल्लें की सिंधुदुर्गाकय मोपाचो भरपूर फायदो जातलो आनी ताका लागून खंय तरी मोपाच्या माध्यमांतल्यान आमी कोकणांतलें पर्यटन थंय डेव्हलप करतले आनी ताका लागून वेल्यान गोंयाक फायदो जावपा वाट्याचें लुकसाण चड जातलें हो आनीक दुसरो भंय. हो एक भंय तांकां परत परत ढोल बडयतात ही गजाल खरी. सिंधुदुर्ग म्हणजे पाकिस्तान न्हय. सिंधुदुर्ग ह्याच देशाचें बाजूचें राज्य आनी आमकां एखादी फॅसिलिटी निर्माण करता आसतना जर सिंधुदुर्गाक तेचो फायदो जातलो जाल्यार तेतून कोणाच्या पोटांत दुखूंक जाय, कित्याक दुखूंक जाय. आमचे कडेन एज ऑफ नाव 4 दीस आमचे कडेन ट्युरिस्ट रावतात आनी मागीर खंय तरी जयपूर वतात, दुसऱ्या राज्यांनी वतात. त्या दुसऱ्या राज्यान वचच्या पयलीं जर 1-2 दीस जर तांकां सिंधुदुर्गांत वचून दिसलें जाल्यार आमकां कित्याक दुखूंक जाय. सिंधुदुर्ग एक कुशीकचें राज्य आसा. तुमी कितें म्हणटा, गोंया येवपी पर्यटक सिंधुदुर्गाक वतलो तो गोंय सोडून वचचो ना. गोंय सोडून वचचोच ना. पूण गोंय सिंधुदुर्ग विल नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव्ह फॉर गोवा. गोंयांत 4 दीस रावतकीर आतां कांय ना मरे गोंयांत नवीन पळोवपाक. लेट अस मूव टू जयपूर म्हणटात आनी अन्य ठिकाणी लेट अस गो टू केरळ म्हणटात. अशा वेळार अरे सिंधुदुर्गय थंय आसा न्ही. सिंधुदुर्गान तो पर्यंत आनी आतां तुम्ही म्हणटा की अशी परिस्थिती येवची ना की अरे सिंधुदुर्गा रावले 4 दीस गोंया आनी कित्याक वचपा जाय का म्हणून. गोंय हें गोंयच. गोंय कोण चॅलेंज करूं शकना. ना 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 गोंय दिस फियर इज बेजलेस. दीस इज टोटली बेजलेस. आनी म्हाका खात्री आसा आतां महाराष्ट्रांतूय आमचें सरकार आयलां त्यामुळे सिंधुदुर्गाचोय थोडो विकास जावंक जाय. खूब वर्सां तळमळटाले ते. सिंधुदुर्गांत खूब म्हणजे इलेक्शनाच्या निमित्तान हांव आसलो ते वटेन खूब बरें म्हणजे गोंय सारकीच पर्यटन थंय जावंक शकता. बरे बिचीस आसात, बऱ्यो न्हंयो आसात. आमच्यो न्हंयो तरी खाऱ्या उदकाच्यो, तांच्यो गोड उदकाच्यो. थंय ताच्या शिवाय हिल स्टेशन्स आसात. म्हणजे आंबोली सारकें चौकूळ जें डेव्हलप जावंक ना असो भाग आसा हिल स्टेशन. त्यामुळे दिसता न्ही बाजूचें राज्य आमचे भावबंद जावनी सिंधुदुर्ग डेव्हलप गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. कांयच भिवपाची गरज ना. हाजे मुखाल्लो प्रश्न जो आसा तो हे जे नॉर्थ विरुद्ध सावथ जी एक बिटरनेस तयार जावपाक लागल्या ती ही बिटरनेस तुमची गव्हर्नमेंट कशी टॅकल करतले. बिटरनेस तयार करपाचो प्रयत्न काही इलेमेंट्स करतात पण गोंयकार ताका भीक घालणारे ना. काही जाण बळी पडणारे आसतीत. ही नाटकां ज्या ज्या लोकांनी केल्यात रक्तान बी बरोवन तुमकां पिटिशन येवपाक लागलें. इतली सामकी वातावरण तापता. हांव म्हाका स्वताक इंजेक्शन मारून घेवंक शकता. त्यामुळे रक्त थोडें इल्लें काडलें आनी हें केलें म्हणून कितें व्हडलें बिगडटा अशें ना. म्हणजे एकट्यान कोणी तरी रक्तान बरोवन दिलें, कितलें बारीक निबीचें पेन घेतलें, दुसरो टांक घेवन बरयतलो ताचेर नात न्ही तें. वी आर गोईंग अहेड. सरकारान हेचेर पूर्ण विचारांती सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा. आनी दक्षिण गोव्यात सुद्दां जे काही मनीस हेचो प्रयत्न करतात दक्षिण गोंयांतली ओवरऑल जनता ताच्या विरोधांत ना किंवा ह्या विचाराक बळी पडडाय ना. आनी बळी पडलेले जाल्यार लोकसभेक आमचो सीट येवचोच नासलो. बळी पडलेले जाल्यार 2 वर्सां पयलीं आमचें सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटीनूय येवचें नासलें. आनी जे लोकांनी अशे भावनीक खेळ केले कोंकण रेल्वे वेळार आसत किंवा आतां आसत हे सगळे लोक भायर पडल्यात. सगळे लोक भायर पडल्यात राजकारणांतसून. अशा भावनीक विशयाचेर जायना. हांव बाब रेजिनाल्ड आसात, विजय आसात हांकां तुमी ही राज्यभरांत पेटोवन घालपाच्या गोश्टी पेक्षा तुमचे मतदारसंघात जाता जाल्यार डेव्हलपमेंट करा. तुमी विरोधी पक्षाचे लोक आसात थंय कितें जाता जाल्यार करा. थंय वेळ दिया. ह्या भावनीक उजो पेटोवन गोंयभरांत लोकप्रियता मेळोवपाचें तुमकां जें दिसता तेचो मतदारसंघाशी काही देणे घेणे ना. मतदारसंघात ह्या कॉन्ट्रोवर्सींतल्यान कोणाक कांयच फायदो जावचो ना. तुमचे बरोबर कॅबिनेट फूल आसा कारण एलिना बाय आसूं किंवा आवेर्तान आसूं हाणें कांय जेन्युइन कन्सर्न्स रेज केल्ल्यो. कॅबिनेटान केल्ले हांवूय आसलो. दोज वेर क्लॅरिफायड बाय CM. रायट नाव यू आर सेइंग कॅबिनेट इज युनायटेड ऑन मोपा. एंटायर कॅबिनेट इज युनायटेड ऑन मोपा. खंयच तसो मतभेद ना किंवा 2 गट ना तशें कांयच जाल्लें ना. जे तुम्ही 2 प्रश्न 2 जे संशय निर्माण केले म्हणजे एक दाबोळी बंद पडटलो आणि दुसरो आमच्या पेक्षा तांकां बेनिफीट जातलो.
हे दोन ह्याच्या क्वेश्चन पलीकडे आणि काही ना. हाच्या पलीकडे मिनिस्टर्सांनी खंयच्योच क्वेरीज रेज केल्यो नाशिल्ल्यो. दुसरो आता तुमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा. हेल्थ डिपार्टमेंटा भितर पयली गजाल जी आसा ती इबोला म्हणून सगळो बोवाळ चल्ला. आनी प्रिपेर्डनेस कितलो आसा गोंयचो फाल्यां जर कारण गोंया भितर जगभरांतल्यान ट्युरिस्ट येतात, कितलो प्रिपेर्डनेस आसा गोंयचो हाजे विशीं कोणाकच तशें चित्र स्पश्ट ना. हाव प्रिपेर्ड आर वी? वी आर टोटली प्रिपेर्ड. सादारण म्हाका दिसता देशांत फिगर कदाचित चुकत 17-18 इंटरनॅशनल एअरपोर्टांचेर जी वेवस्था आफ्रिकन देशांतसून येणारे हांकां चेकिंगाची आसा ती आमी दाबोळी केल्ली आसा. आनी त्या देशांतसून येणारे जे लोक आसात तांची थरो चॅकअप जाता. आमी तेज्या खातीर 6 डॉक्टर्स 8 नर्सीस ह्यो दवरलेले आसात. कोण कशें कित्याक विशय हें करतात हांव नकळो अफवा पिकयतात. ना इबोलाचो पेशंट काल मेळ्ळो पयर मेळ्ळो बीन अशे गोश्टी सांगल्यो वतात. पूण आमकां वी आर प्रिपेर्ड. वी आर टोटली. दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा गोंयकाराच्या दृश्टींतल्यान तो म्हळ्यार तुमी जी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम करताली ती कितें नाल्यार कितें कारण जावन डिले जायत आसा. वेन आर वी एक्सपेक्टींग दॅट स्कीम? आनी त्याच स्किमी संबंदान तुमची जी लिस्ट आसा जे तुमी एलिमेंट्स तातूंत भितर मेन्शन केल्यात ते लिस्ट तुमी वाडयतात. इट इज अ गुड थिंग. बट ते लिस्ट वाडयतना ताचो GMC आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांचेर कितें परिणाम जातलो हाचो विचार केला काय? हय, विचार करूनच करतात. दोनूय पद्दतीचे मतां आमकां मेळटात. ती स्पेसिफीक लिस्टूच वाडयता एलिमेंटूच वाडयता अशें ना. अन्य काही गोश्टी ज्या वेळार आमी इंट्रस्टेड पार्टीज इन्शुरन्स कंपनीज आयल्यो तेन्ना तांच्या सजेशनांत काही सजेशन्स ते अनुभवी लोक असतात आणि त्यामुळे ज्यो गजाली आमच्या तकलेंत येवंक ना अश्यो गजाली काही जर आयल्यो व्हॅलीड आयल्यो जाल्यार वी हॅव इनकॉर्पोरेटेड दोज. आज हांव CMA कडेन हांवें तारीख फायनलायज केल्या. दिवाळेच्या 3ऱ्या दिसा आमी सगळीं सजेशन्स जीं आसात तेजी टेंटेटिव्ह रिप्लायज तयार केल्ली आसात आनी 3ऱ्या दिसा पाडवो आसा त्या दिसा आमी 1-2 तास बसतले आनी म्हज्या अंदाजान त्या दिसा फायनल जातली. फायनल जाली की मागीर ताणें तुमी म्हणटात की नोव्हेंबराक सावन तरी गोंयकाराक स्कीम मेळपाक सुरू जाता. सादारण ती फायनल जाली की त्या एजन्सीन रजिस्ट्रेशन सुरू करूंक जाय न्ही. त्यामुळे सादारण 1 जानेवारी हय तुम्ही म्हणटा 2015. पूण आमकां व्हडली घाई करची त्याच्यामुळे कितें अडलां बरोबर बट तातूंतल्यान बेनिफिट्स खूब आसा. बेनिफिट्स खूब आसात. तातूंतल्यान बेनिफिट्स भरपूर आसा. बेनिफिट्स कशें आसा जाणा, एक गोवा मेडिकल कॉलेजी वयलो ताण कमी जातलो. नंबर 2 ना म्हटल्यार गेल्या काही 2-2.5 वर्सान आमचे सरकार आयिल्ल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांचेर थोडोसो इम्पॅक्ट जाला. ताणें उलोवन दाखयतातूच अशें ना. पूण सरकारी हॉस्पिटलाचो बद्दल विश्वास वाडलो. आमी हांगा फॅसिलिटीज जास्त दितान निर्माण केल्यो आणि त्यामुळे तांच्या धंद्याचेर कोणी तरी इन्वेस्ट केल्ले आसा. पण म्हाका एक गजाल सांग, होच आर्ग्युमेंट तुमचेर परत येवपाक शकता की जी मेजर एलिमेंट्स जांचो ट्रिटमेंट GMC भितर किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां भितर जावपाक शकतात जाचे खातीर तुमी लोकांक फायनान्शियल आदार दितले इवन प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून ते उपचार घेवपाचे. हाका लागून खंय तरी तुमचें गव्हर्मेंट प्रायवेट हॉस्पिटलांक फायदो करून दिवपाक पळयता असो आरोप जावपाक शकना न्ही. ऑल्दो आय कंप्लिटली एग्री की लोकांक फायदो जातलो. बरोबर, लोकांक फायदो जातलो. फायदो जावचो असोय म्हाका दिसता. कारण गेल्या 2.5 वर्सांच्या आमच्या काळांत हांव गेले फाटले तर 1 वर्सभर लुकिंग एट इट एज अ बिझनेस सेंटिमेंट. हय ज्या लोकांनी पयलीं इन्वेस्ट केल्लें आसा. आमी सुपर स्पेशालिटी इन कार्डियॅक सुरू केले. ते करतकीर मेडिक्लेम जो आमचो वर्साक 20-22 कोटीचेर वचा तो 20-22 हजाराचेरय वचूंक ना. त्यामुळे ज्या लोकांनी मेजर लोड जो आसा तो GMCचेर आयलो न्ही. त्यामुळे जेणे घाल्यान ताणें कितें करप इन्वेस्टमेंट केल्या. हांव रेप्युटेड एक कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियॅक सर्जन एका बऱ्या हॉस्पिटलाचो गेली अनेक वर्सां आसलो, हांव नांव घेना. ही हॅज लेफ्ट. त्यामुळे सगळ्यांक लोड कमी जावचो आणि प्रायवेटाकूय म्हणजे आरोग्य खातें म्हणजे म्हजीच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचीच मक्तेदारी न्हय तर इट हॅज टू बी शेअर्ड बाय. यू आर कन्वर्टिंग दी स्कीम. तुम्ही इतली एम्बिशियस करतात ही स्कीम जंय प्रायवेट प्लेयर्सांचो इंट्रस्ट सेफगार्ड जातलो. सामान्य मनशाक जी म्हत्वाची एलिमेंट्स आसात
सिरियस एलिमेंट्स आसात तांचो प्रायव्हेट हॉस्पिटलां भितरूय फायदो घेवपाक मेळटलो आनी एट द सेम टायम तुमी जीएमसी वेलो लोड कमी करपाक पळयतात. आणि तातूंतय आनी एक पावल फुडें वचून हांव सांगता, 1-2 वर्सां नंतर जो टुरिजम आमचे बीच हे तेच पळोवपाक येतात, तो जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक जर आमी मातसो बूस्ट दिलो जाल्यार हांगा मेडिकल टुरिजम जितूनसून बऱ्यो मेडिकल सुविधा एट कॉम्पिटिटीव रेट्स, ते सरकारच्या ह्या योजनेचो फायदो घेवन जर बरी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलां आयलीं जाल्यार मेडिकल टुरिजम हांगा फ्लरीश जावंक शकता. जो ट्युरिस्ट हांगा येवन 3 दिसान काम सोंपता ताका समजा डेंटल कितें तरी काम करपाचें आसा, कितें रिप्लेस करपाचें आसा किंवा इनप्लांट घालपाचे आसात जाल्यार तो हांगा 15 दिसांक 1 म्हयन्याक रावूंक शकता, कारण कंपॅरेटिवली हांगा रेट्स आर चिपर. लास्ट म्हाका एकच गजाल सांगात, दीस इज एम्बिशियस स्कीम. हांवें मुद्दम हाजेर प्रश्न तुमकां विचारलो कारण ह्या स्किमींतल्यान लोकांचो भरपूर फायदो आसा. एकदां तुमी ती केली आनी ज्या तळमळीन तुमी आनी मुख्यमंत्री दोगी जाणांनी तकली घालून ती डिवेलॉप केल्या, जी एलिमेंट्स तातूंत भितर लिस्ट आउट केल्या, इट इज रियली गूड. लोकांक फायदो जातलो. पण ह्याच बरोबर लोकांक एक कन्सर्न आसा तो म्हळ्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचो, जंय फाटले 2.5 वर्सां भितर जितली सुदारणा जावपाक जाय आशिल्ली तितली सुदारणा करप शक्य जालें ना. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाका मराठींत प्राथमीक आरोग्य केंद्र म्हणटात. तुमी किंवा हांवें किंवा आनीक कोणें देगे कर्नाटक आसा, हेवटेन महाराष्ट्र आसा, थंय प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत कितें आसता हें वचून पळोवचें. तुमी कितें म्हणटा कंपॅरेटिवली आमी बरे आहात? ना, कंपॅरेटिवली न्ही. प्राथमीक आरोग्य केंद्र जें आसा ताका काही निकश आसतात, तेतून ही गोश्ट आसूंक जाय. आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें सुद्दां तांकां जीएमसी सारकें हॉस्पिटलच आसचें अशें दिसल्लें आमदारा कडेन लोकांक दिसूंक लागलां, विच इज नॉट प्रॅक्टिकल. तुमचेच आमदार तुमची टिका करतात. विच इज नॉट फिजिबल. तुमचेच आमदार तुमची टिका करतात. न्ही करूं, पूण म्हजी सांगपाची ही कितें आसा तर गोवा मेडिकल कॉलेज, मागीर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां, आनीक जातात जाल्यार म्हणजे फोंडा जशें आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केलां, आनीक तसो आनी एक 2-3 ठिकाणी म्हणजे कुडचड्यार एक दिवंक जाय कारण तें मध्यवर्ती आसा. सांखळी हें एक तकलेन आसा, मागीर तुवें पेडणे आसात. अशी जर दिली जाल्यार सादारण फॉर अ पॉप्युलेशन ऑफ अबाउट 1 लाख ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केटर करता आनी थंय सुविधा निर्माण करू शकता. प्रायमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी बरें, प्रायमरी हेल्थ सेंटरा उपरांत डिस्ट्रिक्ट आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी तरी आमी एक क्वॉलिटी अशी दिवपाक शकतात जंय प्रत्येक बारीक कामा खातीर जीएमसीक वचपाचें कमी जातलें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर करप अजून शक्य जालें ना. ह्यो प्रिलिमिनरी गोष्टी बरोबर. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां मदीं तरी इतली सक्षम करपाक शकतात की ती जीएमसी वेलो ताण आमी कमी करतली. दॅट इज पॉसिबल. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आमी करपाच्या हेचेर आसात. म्हणजे सावथ गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नव्या वास्तूंत जेन्ना वतले न्ही तेन्ना बरें दर्जेदार जाल्लें आसतलें आनी नॉर्थ म्हापसा आनी तें हे जीएमसी वेलो ताण कमी करतले आमकां खात्री. दॅट मच यू आर कॉन्फिडंट. बोपावेल्यान सुरवात केल्ली महत्वाची विशयाचेर येवन थांबतात. पीएचसीचेर जाता कशें, पीएचसीच्यो फाटल्या सरकारच्या काळांत 2-4 पीएचसीच्यो इमारती बांदपाक घेतल्यो. इमारती ह्यो सामक्यो हायफाय बांदपाक घेतल्यो, त्यो आमकां कंप्लीट करच्यो पडल्यो. कंप्लीट करतकीर आतां दिसता कशें ती वॉर्ड दिसता जीएमसी सारको आनी थंय मेडिकल ऑफिसरा पलीकडे कोण थंय एलिजिबल ना. त्यामुळे सगळ्या पीएचसींक आमी हॉस्पिटलां करतले काय कितें आनी अखेर इमारत बांदली म्हणून जायना. हॉस्पिटल म्हणटकीर डॉक्टर्स जाय, स्पेशलिस्ट जाय, कन्सल्टंट जाय, एनास्थेसिया. तुम्ही इतलेंच सांगतात पीएचसी दवरया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स डेव्हलप करून जीएमसी वेलो ताण कमी करया. मोपावेल्यान सुरवात केल्ली इतली महत्वाची विशयाचेर येवन थांबतात. बिजी आसतना सुद्दां मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.